कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। General Secretary, we met the Honorable Governor, who is the Chancellor of Goa University, with the most precious issue of Goa University, that is paper theft and paper leak to one student. Doon this party, we have filed a police complaint and police has already started the investigation. But as a Chancellor, we came to meet him and to demand की एक thorough investigation जाऊंक जाय, impartial investigation जाऊंक जाय. आता फॅक्ट फायंडिंग कमिटी लॉन्च झाला. And in the fact finding committee, the committee members are 2 senior professors of that same institute. So आमकां खंय तरी दुबाव आहा की ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जातली काय ना, ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावंक जाय म्हणून आमी ही निवेदन घेवन चान्सलराक मेळ्ळे. चान्सलराक सांगलें की ही जी इन्व्हेस्टिगेशन आहा प्रॉपर वेन, इम्पार्शल वेन सारकी जावंक जाय आनी इन द इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस जो सापडटा ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. ते प्रोफेसराक सस्पेंड न्हू, डायरेक्ट टर्मिनेट करूंक जाय. आनी समज ते हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसूं, वायस चान्सलर आसूं, रजिस्ट्रार आसूं, जेंकां खबर आसलें की हो विशय घडला सप्टेंबरान आनी ते उगी रावला आनी हें सिद्ध जाता इन द पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन आनी इन द कमिटी, तर तांकां सुद्दां सॅक करचो. NSU Goa demands that we don't want officials who are ruining the interest and the future of the student. हांगा स्टुडंट्स लोन घेवन हॉस्टेलान रावन शिकता कित्याक आपल्याक बरे मार्क्स गावचे, आपल्याक बरो रँक मेळचो, आपल्याक बरे नोकरी मेळची म्हणून. पूण ह्या थोडे प्रोफेसरा खातीर आनी थोडे ऑफिशियल जे आहा युनिवर्सिटी जे सपोर्ट करता प्रोफेसराक आनी दाबोवपाचो प्रयत्न करता, तांचे खातीर जावंक जायना म्हणून आमी आयज मेळ्ळा चान्सलराक आनी वी हॅव टोल्ड हिम की इन्व्हेस्टिगेशन जावची म्हणून. आनी ही हॅज टोल्ड अस दॅट ही हॅज टेकन द मॅटर व्हेरी सिरियसली. आनी आपूण आतां रिपोर्ट ताका मेळपाचो आहा. आयज 48 hours सोंपता आयज. आफ्टर द रिपोर्ट ही वील टेक अ डिसिजन. आनी ऑल्सो वी आर फ्रॉम दीस मिडिया वी वॉन्ट टू कॉल आउट द CM हूज द एड्युकेशन मिनिस्टर. ताका स्वताक 2 वर्सां फाटीं प्रो चान्सलर जावपाचें आसलें. सो प्रो चान्सलर ताका जावपाचें आसलें, सो ही शूड स्टेप इन नाव एंड शूड एक्ट एंड शूड रिमूव स्टेटमेंट की कितें चल्लां म्हणून युनिवर्सिटीन. गोवा एकूच युनिवर्सिटी आहा आनी एका युनिवर्सिटीन असली घटना जाता आनी आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर कांय म्हणिना. सो एड्युकेशन मिनिस्टर शूड कम क्लियर एंड शूड रिमूव स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट की एज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ताजें कितें स्टँड आहा आनी ते कितें म्हणटा ते.